भुरग्यांची वाट पळयता. दुसरो भाग. सगळी स्तुती, वाखाणणी, मोहिमा आनी आराधना देवाच्या भोव परिशुद्ध आनी सर्वशक्तिवंत नांवांक. जशें आमी दुसरे समर्तीच्या 5व्या अवेस्वराचे 29वे वडींत वाचता. असलें मन तांकां सदांच आसलें जाल्यार सदांच तांणी म्हाका मान दिल्लो आनी म्हजे उपदेश सांबाळलोले जाल्यार तांचें आनी तांचे संस्थेचें सगळें बरें जातलें आसलें. हें आमच्या सर्गीच्या बापाचें सगळ्यांत व्हडलें सपन जावन आसा, जो आपल्या भुरग्यांची आशेवन वाट पळयत आसा. देव बाप सदांच आशेतालो की आपल्या भुरग्यांनी आपणाक मान दिवचो आनी आपले उपदेश सांबाळचे आनी अशें केल्ल्यान तांचें आनी तांचे संस्थेचें बरें जावचें. बापाचो आवडो आसलो की आपूण सदांच तांकां बरें करतलो आनी देवान तांचे पासत तयार केलां तें सगळें तांचे लागीं सदांकाल आसचें. आपणाक पाळो दिवचें मन तांकां सदांच आसलें जाल्यार कितलें म्हूण बरें जाता आसलोलें त्या विशीं देव चिंतता तें आमकां ह्या देवाच्या उतरांत दिसून येता. देव बाप कशे परी इतलो वेळ पर्यंत अत्रेकून रावता तो मातशें चिंतून पळयात. ताचो एकूच आवडो म्हणल्यार आपल्या भुरग्यांनी आपल्याक पाळो दिवंक थाराव घेवचो. अशे तरेन आपल्या भुरग्यांक स्वतंत्रताय फावो जावं आनी तांणी आपणाशी परतून येवंक तो आशेवन वाट पळयता. हाचे खातीर तो सपनां पळयता आनी अत्रेकून रावता. मोगाच्यान देवाचे परचेर प्रवाद्यांच्या उतरांक मन दिवंक ना. ताका लागून 2000 वर्सां आदीं ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. तरी ताच्याय उतरां पर्यंत लोकांनी लक्ष दिवंक ना. जशें आमी एफिसकाराच्या 2ऱ्या अवेस्वराचे 1 ते 3 वडींत वाचता. तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेल्यांत, अधिकार तुमी मानताल्यात, म्हणजे देंवचाराक तुमी खालतीं आसल्यात. कित्याक देवाचेर कोलपतात तीं सगळीं ताचे आधीन आसात. खरेंच म्हणल्यार आदीं आमी सगळीं ताचे सारकीं आसल्या. आमच्या पातकी सोयबाच्या वंडोवण्यांनी प्रमाणें आमी चलताल्यो, कुडीच्योच खोशयो पाळताल्यो आनी आमच्याच वाद्यांची जाल्ल्यो. अशें आमच्या पातकी सोयबाच्या गोती प्रमाणें आमी सगळ्या हेरां मनशां भाशेन देवाच्या क्रोधाक सांपडल्यो. हें देवाचें उतर देवाचे पोरजेची जे भाशेन वागणूक आसा तशीच तिचें वर्णन करता. तांच्या अपराधां पासत तीं मेल्यांत. तीं ह्या संवसाराच्या मार्गान चलूंक व्यस्त जाल्यांत. आतां खरेपणी सांगचें म्हणल्यार ह्या संवसाराच्यो वाटो जावन आसात सैतानाच्यो वाटो. ह्या संवसाराच्या पदव्यांचेर अधिकार आसा त्या आत्म्याक पाळो दिवन तीं जियेतालीं. एका वेळार आमी सगळीं तांच्या सारकीं आसल्यो. आमच्या पातकी सोयबाच्या वंडोवण्याचें दादोसपण भोगतालीं. आमच्या काळजाच्यो आनी इंद्रियांच्यो खोशो पाळटाल्यो आनी आमच्याच वाद्यांची जाल्यो. म्हणजे आमी ह्या संवसारांतल्या लोकां सारकीं जियेतालीं. अशे तरेन ह्या पृथ्वीच्या पदव्यांचेर राज चलयता त्या आत्म्याक पाळो दिवन आमी जियेतालीं आनी हे पोरी आमी देवाच्या क्रोधाक सांपडलीं आनी क्रोधाची भुरगीं जालीं. देखून मोगाच्यान एक बाप आसा जो आपल्या भुरग्याची आशेवन वाट पळयता.
तांणी आपणाशी परतून येवचें आनी आपणाक पाळो दिवचो म्हूण तो आंवडेता. एक बाप जो व्हडा जागृतायेन आपल्या भुरग्यां विशीं आसात तीं सगलीं देवाचीं उतरां नेमळोल्या काळार पूर्णतायेक पावूंक खात्री करता. मोगाच्यानो, हो बाप न्हय फकत मोगाळ, तो नितिवंतूय जावन आसा. तो सगल्यांक तांच्या करण्या प्रमाणे इनाम दिता. जशें आमी रोमाकारांक बरयलेल्या चिटीच्या 2 आवेसवराचे 6 ते 8 वडींत वाचता. त्या दिसा तो जोण एकल्याक आपल्या करण्या प्रमाणे फारीक करतलो. जीं कोण बऱ्यो करण्यो करीत रावतात आनी मोहिमा आनी मान आनी अविनाशीपण सोदतात, तांकां तो सासणेक जिवीत दितलो. हांगा बरयलोलें दर एक उतर आमी खूब बारीकसाणेन वाचूंक जाय. पूण जीं कोण आपलोच आदाव सोदतात, सोत मानून घेनात आनी खोटेपणान लोबदल्लीं आसात, तांकां क्रोधाचो उजो दवरलेलो आसा. हें स्पश्ट जाता की देवाचो मोग जसो सासणेक, तेच परी देवाची कास्त सासणेक जावन आसा. आमच्या देवाच्या ह्या रुपाक परिशुध्द पुस्तक साक्षी दिता, कारण तो जावन आसा नित्यवंत. मोगाच्यानो, आमच्या सोर पदवेदार देवान न्हय फकत आपल्या भुरग्यां खातीर सोडवणेची येवजण तयार केल्या, पूण जीं कोण ताच्या उतरांची मोसखोरी करतात आनी जीं वायट कामां करीत आसात, तांचे खातीर लेगून एक येवजण तयार करून दवरल्या. तांच्या सासणेक खास्ती खातीर देवान एक येवजण तयार केल्या. तर सोर पदवेदाराचो दीस लागीं पावता तेन्ना, म्हणजे शेवटाच्या काळांत सगलीं वायट करतात तांचेर देव आपलो क्रोध ओतोवंक सुरू करता. जशें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो आवेसवर 13, 4 ते 9 ह्या वडींनी आमी वाचता. आयकात, लोकाचे व्हडले केतीचो खोसो दोंगराचेर आवाज गाजता. आयकात, राज्याचो घोडबोडतो. जोमा जातोल्या राष्ट्रांचो सोर शक्तिवंत, सोर पदवेदार झुजाक फौजो मांडून दवरता. पयस तावन त्यो येतात, पृथ्वीच्या शिमातावन त्यो जोमतात. आख्खे पृथ्वीचो नाश करूंक येतात. सोर पदवेदार आनी ताच्या क्रोधाची हात्यारां. बोब मार, सोर पदवेदाराचो दीस लागीं पावला. तर हें सगलें केन्ना घडटलें? सोर पदवेदाराचो दीस जेन्ना लागीं पावता तेन्ना. तर हें सगलें घडून येवंक एक काळ नेमळोलो आसा. सदांय कडसून देसवत घेवन तो येता. देखून सगल्यांचे भावडे गळटा. देखून सगळे भावडे म्हणजे हात जे उंच उबारलोले आसात, जे आयज ह्या संवसारांत शक्तिवंत जावन आसात, ते सगळे सोर पदवेदाराच्या दिसाक गळटले. एक एकल्याचें काळीज विरगळोवन वेता. ते कश्टतात आनी वळवळटात. बालांतरीक पावलेले भायले भाशेन ते थरथरतात. ते एकामेकाक घाबरोवन पडटात. तांचीं तोंडां जोरान तापल्यांत दिसतात. पृथ्वीच्या देसवात करूंक आनी पातक्यांक थंयसरले उमटून उडोवंक निस्तूर क्रोधान आनी खोर रागान जळटो सोर पदवेदाराचो दीस पावत येता. मोगाच्यान, हीं उतरां कोणाच्याय कल्पनेची एक घडयलेली गजाल न्हय, आनीक ना म्हूण ही एक काल्पनीक काणी. हें जावन आसा सोत वो खरें
देवाचें उतर जे नेमलोल्या काळार पूर्ण जातलें. तर असल्यो गजाली शेवटाच्या काळांत घडटल्यो. पूण आमकां खात्रेन खबर आसा तें हें, आमचो देव जैतिवंत जातलो. बापाचें भोव परिशुध्द नांव जावन आसा सदांच जैतिवंत. जाणवाय 22:14-5. तुजे जाणवायेन तयार केलेल्यो वस्तू उपयोगाक पडच्यो म्हणून तुजी खोशी. मोगाच्यान देवाची सगळीं कामां ताच्या ओमोर जाणवाये वरवीं घडून येता. आनी जाणवायेची खंयचीच करणी उपयोगाक पडना तसली जावची न्हय म्हूण देवाची खोशी. हय, ती केन्नाच निर्फळ जावची ना. जशें आमी सिराकाच्या पुस्तकांतल्या 42 15 वळींत वाचता. त्या फुडें हांव सोर पदवेदाराच्या कर्तुत्वाची याद करतां आनी हांवें कितें पळयलां तें सांगतां. सोर पदवेदाराच्या उतरांत ताचीं कर्तुत्वां घडोवन आयलीं. देखून आमी पळयता की सगळीं देवाचीं कर्तुत्वां वो करण्यो फकत देवाच्या उतरांत पूर्णतायेक पावता. हें देवाचें उतर जंय देव म्हणटा, म्हजें उतर साकार करूंक हांव जागृत आसां, तें आमी पळयलां. तर हें स्पश्ट जाता की देवाच्यो करण्यो फकत देवाच्या उतरा वरवीं घडोवन येतात. जशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो 22:5-11 वळींत आमी वाचता. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर, म्हजी खोशी पाळल्या बगर आनीक हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. दर एक देवाचें उतर पूर्णतायेक पावतलें. दर एक करणी एका खेरीत देवाच्या उतरा वरवीं पूर्ण जावंक जाय. तें देवाचें उतर पूर्णतायेक पावल्या उपरांत त्यो करण्यो खात्रेन घडोवन येतल्यो. कित्याक निमाणें जैत आमच्या देवाचें, सोर शक्तिवंत बापाचें. मोगाच्यान ह्या सगळ्या वेळार देवान सैतानाक थोडी सुटका फावो केली. पूण शेवटाच्या काळांत सैतानाक जायत्यो पदव्यो आनी तांक फावो जातल्यो म्हूण देवाचें उतर साक्ष दिता. तर निमाण्या दिसांनी तो ह्यो पदव्यो आनी आपली तांक वापरून देवाच्या भुरग्यांचो नाश करूंक प्रयत्न करतलो. पूण जेन्ना सैतान आपल्या पदवेच्या आनी गर्वाच्या प्रदर्शनाच्या तेंगशेर पावतलो, तेन्ना देव आपूण फुडें सरतलो. आनीक आमच्या सर्गीच्या बापान आदीं फुडेंच थारायिल्ल्या येवजणे प्रमाणें सैतानाचो भोस वो नाश जातलो. आतां हो एक लांब काळ कसो दिसूंक शकता. जायतो काळ सैतान मनशा कुडाक आपल्या नियंत्रणा खाला करून दवरूंक शकलो. तांकां पातो करूंक लावन आनी तांच्या कुडीच्या वडोवण्या प्रमाणें जिवंक लायली. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? सिराक 22:18-10. सासणाच्या काळाशी जरूय आमी ह्या थोड्याच वर्सांची तुळा करीत जाल्यार तें सोमदिराचो एक उदकाचो तेंबो वो रेंवेचो एक कोणो कसो. तर सैतानाच्या हातांत दिल्ल्या हजारांनी वर्सांची तुमी तुला करीत जाल्यार सासणाच्या काळाशी तें सोमदिराचो एक उदकाचो तेंबो वो दर्या देंगेर रेंवेचो एक कोणो कसो दिसता. तर एकदम थोड्या काळा खातीर सैतान देवाच्या भुरग्यांक गुलाम करूंक शकलो. तो फकत इतलेंच करूंक शकता. देखून फकत देवाच्या भुरग्यां वरवीं सैतानाचो नाश जावचो म्हूण देवाची खुशी
आनी आमचो सर्गीचो बाप त्या दिसाची वत्रेकान वाट पळयता. जशें रोमाकारांक बरयलेले चिटींत 16 20वे वडींत आमी वाचता. आनी शांती दिता तो देव सोयतानाक वेगीच तुमच्या पांया तोळा घालून मोस्तितलो. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तुमकां सदांच आपलें बरेपण दाखोवं म्हूण मागता. जशें हें आदीं फुडेंच थारावन दवरलां, तशेंच हें सगळें शेवटाच्या काळांत घडटलें. आनी सैतान आनी तांच्या देंवचारांक कास मेळटली त्या दिसाची देव वाट पळयत आयला. थोड्या वेळा खातीर सैतानान मनशाकुळाक पूर्णपणी गुलाम केला अशें दिसून येता. तरी दुबावा विणें ताचो आनी ताच्या देंवचारांचो पूर्णपणी नाश जातलो. हें मनशान करूंक कित्याक गरजेचें काय? आमी बापाचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर आनी ही जावन आसा ती कोरणी जी आमच्या बापाक आमचे थंय आसलोलो व्हड मोग आमकां दाखयता. जशें पेद्रूचे दुसरे चिटीच्या पयल्या 3रे वडींत आमी वाचता. फावो ते परी आमी जिवंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान आपले दिव्या पदवेन आमकां दिलां. आपली परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपले मोहिमेंत आनी व्हरतेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्या. देखून आमच्या देवाचे मोहिमेंत आनी वैभवांत आमी वांटो घेवचे खातीर देंवचारांचो आमी नाश करतले. मोगाच्यान आमचो देव शेवटाक जैतिवंत जातलो म्हूण आमी आदींच पळयलां. ही सगळीं बाकितां पूर्ण जावचो एक वेळ, एक काळ आसा. देवान आपल्यो दोऱ्यो कोरण्यो घडोवन हाडूंक एक नेमलोलो वेळ आदीं फुडेंच थारायला आनी निश्चित केला म्हूण आमी केन्नाच विसरूंक नजो. जशें आमी उपदेशकाच्या पुस्तकाच्या 3ऱ्या आवेसवराचे 17वे वडींत वाचता. मागीर हांवें म्हाकाच म्हणलें, बऱ्याची आनी कुणयाची देव एकेच भाशेन न्हीद करतलो. कित्याक हांगा दर एक वस्त थारायलोल्या प्रमाणें थारायलोल्या वेळारूच घडटली. तर देवान दर एक कोरणी आनी दर एका कामा खातीर एक वेळ नेमलोलो आसा. देवाच्यो सगळ्यो कोरण्यो देवाच्या उतरा वरवीं घडोवन येतात म्हूण आमी आदींच पळयलां. आनी देवाचें उतर केन्नाच चुकचें ना, तें घडोवन येतलेंच. पूण तें फकत ताच्या थारायलोल्या वेळार पूर्ण जातलें. आनी खात्रेन जाणा जायात की दर एक देवाचें उतर घडोवन येतलेंच. आनी देव व्हडा जागृतायेन आपलीं उतरां पूर्णतायेक पावूंक वाट पळयता. फकत एकूच कारण आसा जाका लागून देव हे परी सोंसून वाट पळयता. तर देव अशें कित्याक करता? तो हे तरेन सोंसून कित्याक म्हूण वाट पळयता काय? कित्याक तो आपल्या भुरग्याचो मोग करता. देखून ह्या अपेक्षा वो आवड्या भायर आमकां रावता त्या मोगाचो अनुभव करूंक आमचे लागीं जावंक जाय. हो व्हडतो मोग आमी ओळखून घेवंक आनी सांबाळून दवरूंक गरज. आतां ह्यो सगल्यो गजाली फकत देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यात म्हणल्यार शेवटाच्या काळांत पूर्ण जातल्यो. तर हें सगळें केन्ना घडटलें तो वेळ आमी कशे परी वळखूंक शकतलीं? काळाच्या कोणा वरवीं, म्हणजे द सायन्स ऑफ द टायम्स. मोगाच्यान ह्या काळा विशीं परिशुध्द पुस्तकांत प्रवाद्यां वरवीं, जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी ताच्या सिसां वरवीं जायत्यो कोणा दिल्ल्यो आसात. आनी वदीक करून शेवटाच्या काळांत देवाच्या पुताच्या परतून येण्या विशीं परिशुध्द पुस्तकांत जायत्यो कोणा
बरयलोल्यो आसा. त्यो जावन आसात असल्यो खुणा ज्यो कोणेच दोळ्यांनी पळोवंक ना वो कोणाच्याच कानार पडूंक ना. देखून जेन्ना असल्यो घडण्यो घडटात त्यो आमी पळयतात तेन्ना थारायलोलो वेळ म्हणल्यार शेवटाचो काळ लागीं पावला म्हूण आमी समजूंक जाय. आनी थारायलोलो काळ लागीं पावला म्हूण दाखोवंक देव कोण एकल्याक धाडटलो म्हूण देवाचें उतर गोवायकी दिता. एझिकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या 12व्या वावेस्वरांत आमी वाचता, परतेंच जाल्यार तांकां सांग सगळीं दर्शनां पाळोवन येवचे दीस पावत आयले. तर हें एक भाकीत जावन आसा की देव बाब आशेवन वाट पळयत आसा. ते दीस लागीं पावत आयल्यात म्हूण जाहीर करूंक देव कोणाक एकल्याक धाडटलो. मोगाच्यानो वेळ लागीं पावला म्हूण परगट करूंक जाका धाडलोलो तो आनीक हेर कोणूच न्हय, पूण तो जावन आसा बरे खबरेचो दूत, द मॅसेंजर ऑफ द गूड न्यूज. बरी खबर म्हणल्यार कितें? तुमी आशेवन वाट पळयत आयल्यात तो सोमी देवाचो पूत तुमचेर राज करूंक येता. ही बरी खबर 2005 वर्सां थावन देवाच्या दुतान ह्या संवसारांत परगट केल्या. फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स. मोगाच्यानो 2000 वर्सां आदीं देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक जोंव बातिस्ताक धाडलोलो. तेच भाशेन ताच्या दुसऱ्या येण्यात एकल्याक धाडला. ताणें देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक जाय, बरी खबर परगटूंक जाय आनी एका मनान ताची वाट पळयतले एके पोरजेक ताणें तयार दवरूंक जाय. अशे तरेन काळाच्या शेवटाक घडचें आसा तें सगळें कळीत करून दिवन इसायास प्रवाद्यान ही बरी खबर परगटली. मोगाच्यानो हे बरे खबरेची सगळ्यांत व्हड कुशलकायेचो भाग म्हणल्यार पळयात आमकां तारण दिवंक, आमकां सासणीक जिवीत दिवंक, आमकां आपल्या सांगाताक बापान तयार केल्ल्या वस्ती करचे सुवाते व्हरूंक देवाचो पूत जेजू क्रिस्त पोत्तून हे पृथ्वीमेर आयला. ही जावन आसा व्हड कुशलकायेची बरी खबर जी इसायास प्रवाद्यान ह्या संवसाराक उद्गारून परगट केली. नेमळोलो काळ लागीं पावला म्हूण हाचो हो सगळ्यांत व्हडलो संकेत जावन आसा. ही एक काळाची खुणा म्हूण कितलीं मनशां वळखून घेवंक पावल्यांत काय? कितल्या जाणांनी ती सोतमांदून घेतल्या काय? हें सगळें कुशीक दवरुया. तर मोगाच्यानो एक गजाल निश्चित आसा ती ही, देवान संवसाराक ही खुणा दिवन जाली. देखून मोगाच्यानो ही पिणगा जावन आसा चड भागी, कारण जायते राजा, नितीवंत मनीस आनी प्रवादी ह्या गजाली विशीं आयकोंक आशेले, पूण हें सगळें हे पिणगेक उगडापें करून दिलां. ते जायत्यो वस्तू पळोवंक आशेताले पूण पळोवंक शकले नात. पूण हें सगळें पळोवंक देवान हे पिणगेक भाग्यक दिलां. पूण हे पासून तुमी लक्षांत घेवंक जाय की ही पिणगा जावन आसा चड निर्भागी. कित्याक? कारण जीं कोण ह्यो सगळ्यो वस्तू वो गजाल्यो आयकतात आनी पळयतात आनी विस्वास दवरनात तांकां कास्तीचें फर्मोणाक कुशीन काडून दवरल्या. हाका लागून ती जातात सगळ्यांत चड निर्भागी जावन. तर हेच पिणगेंत 2 भाशेचे जोमे एकाच वेळार अस्तित्वांत आसात. मोगाच्यानो देव जो इतलें मोन दिवन ह्या वेळाची वाट पळयत आसा
तर तो वेळाक काळाव करतलो काय? देवान दर एके वस्तूक एक वेळ नेमलेलो आसा. तो आनी काळाव करतलो काय? ना. हें देवानूच खुद जायत्या देवाच्या उतरांत आदी फुडेंच सांगलां. दुसरो पेद्रू 2:9. कांय जाणांन तो काळाव करता म्हूण सांगीत, पूण सोर पोदवेदार आपणें भासायलें तें पाडूंक काळाव करिना. जाल्यार ताची उतरां पूर्णतायेक पावूंक काळाव करतात अशें कित्याक दिसता काय? खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसतीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटोण जाल्लें ताका नाका. सगल्यांनी आपलें जिवीत बदल्लोलें ताका जाय. आपल्या खंयच्याच भुरग्याचें निसणटोण जाल्लें ताका नाका. देखून आमी आमचें जिवीत बदलूंक, पातोक सोडून दिवंक आनी ताच्या हाजीरपणांत परतून येवंक सोर्गीचो बाप सोंसणीकायेन आमची वाट पळयत आसा. मोगाच्यानो, आमच्या देवान जेरामायास प्रवाद्याक कितें सांगलोलें तें आमी उगडासाक हाडुया. तुवें सारकें देखलाय. म्हजें उतर साकार करूंक हांव जागृत आसां. तर आमी समजून घेवंक फावो की देव आमकां वाट पळोवंक लायता हाचें कारण म्हणल्यार तो आमचो मोग करता. हजारांनी आनीक लाखांनी वर्सां आमच्या बापान आमकां आपल्या काळजांत सांबाळून दवरल्यात. आमचो बाप आमचेर ओतूंक आशेता त्या ताच्या व्हडा मोगाक लागून ताणें आमकां जल्म दिलो. ताणें रचलोल्या सगल्या वस्तूंचेर ताच्या भुरग्यांनी दोनीपण चलोवचें म्हूण तो आशेतालो. देखून आमच्या बापान पयलीं येदानाची बाग रचली आनी उपरांत आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो आनी तांकां थंय वस्ती करूंक लायली. आमी फटवल्या उपरांत आनी आमकां दिल्लें तें सगलें आमी वगडायल्या उपरांत पर्यंत आमकां सगलें परतून मेळचे खातीर आमच्या सोर्गीच्या बापान एक सोडवणेची येवजण घडोवन हाडली. आमच्या पातकांचें फारीकपण करूंक आपल्याच आपुरबायेच्या पुताक, जो निरअपराधी जावन आसलो आनी जाका पातकाची वळख नासली, ताकाच ताणें कुर्सार चडयलो. अशे तरेन आमचो सोर्गीचो बाप, जो आमचो खोळायेंतल्यान मोग करता, तो आमकां आमच्या पातकांतल्यान सोडयता. आपल्या भुरग्यांनी सगल्या तांच्या मनान आनी काळजान आपणाशी परतून येवंक हो बापूय तांची वाट पळोवनूच आसा. वेंचीक पुताचो बापूय जसो रस्त्याचेर नदर लावन आपल्या पुताची परतून येवपाची वाट पळयत आसलो, तसोच आमचो बाप जो मोगाची भरती जावन आसा, तो आमच्या परत येवपाची आशेन वाट पळयत आसा. हो मोग आमी आमच्या काळजांत स्विकार करून घेवंक जाय. ह्या बापाच्या दर एका काळजाच्या धडधडपाक मोणगे हार्टबिटाक आमी चिकटून रावंक जाय. फकत आमचे खातीर धडधडपी ह्या काळजांतल्यान व्हांवपी मोगान आमी आमकांच भरूंक जाय. मोगाच्यान आमचो बाप, जो आमचे पासत कितेंय करूंक तयार, जो फकत आमचे खातीर सगलें सोडून दिवंक तयार आसा, त्या बापाच्या मोगाक आमचीं काळजां आमी उक्तीं करूंक जाय. आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या चिटीच्या 8व्या वेसवराचे 32वे वडींत वाचता. आपल्या काश्या पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका दिलो म्हणटूच ताचे बरोबर कसो तो आमकां सोगोट फुक्यात दिवचो ना? तर आपल्या काश्या पुताक लेगून आमच्या बापान वाटोवंक ना, पूण आमा सोमेस्तांच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत ताका दिलो म्हणटूच ताचे बरोबर तो आमकां सोगोट
फुक्यात दिवन आमचेर आपलें वर्तेपण ओतोवचो ना काय? देखून फाटल्या ओजारांनी वर्सां आमचो सुर्गीचो बाप राखून रावलोल्या सगल्याची फळां आमी मेळून घेवचो वेळ आयला. तो फकत ह्या निमाण्या दिसां पासत इतलीं वर्सां वाट पळयत आयला. देवाचें दर एक उतर पूर्ण जाता त्या काळांत आमी पावल दवरून जाला. देवाचो पूत ह्या पृथ्वीर मनशा सैमांत म्हणगे कूड घेवन परतून आयला. देवाच्या पुता खातीर पोरजेक तयार करूंक आनी ताका वाट तयार करूंक ज्या प्रवाद्यान येवंक गरज ताका धाडून जालो. जायते प्रवादी, राजा आनी नितीवंत मनीस जे सासणीक जिविताची बरी खबर आयकून आशोवन रावताले, ती बरी खबर देवान विचून काडलोल्या जाग्यार आदींच परगट जावंक लागल्या. पळयात, ओजारांनी वर्सां जावन आपल्या भुरग्याची वाट पळयत आसलेलो सोर पदवेदार देवबाब आपल्या भुरग्यांक भेट करूंक येता. हाचे विशीं तुमी आयकलां? जेजू क्रिस्त परतून येवचो आसा म्हूण आमी जायते फावटी आयकलां. पूण आपल्या भुरग्यांक भेट करूंक आनी तांकां आपल्या सांगाताक व्हरूंक देवबाब पासून हे पृथ्वीर येता म्हूण तुमी आयकलां वो तुमकां खबर आसा? मोगाच्यान ह्या स्वताचो परिशुध्द पुस्तकांत जायत्या सुवातांनी उल्लेख केल्लो आसा. तरी आसतना आयज मेरेन खंयच ताचो प्रचार करूंक ना. कारण देवबाब फकत ते पिळगेंत येतलो जांकां हें सगलें परगट जातलें. तो फकत त्या पिळगेंत येतलो जंय देवाची भुरगीं ही परगटणी आयकून ताचे भेटेक आपणाकूच तयार करतलीं. देवबाब तेच पिळगेंत येतलो. तर तो एकलो जाका ही बरी खबर आमकां दिवंक धाडला, जो देवा बापाच्या येण्या विशीं जाहीर करपी पयलो व्यक्ती जावन आसा, तो म्हणल्यार इसायास प्रवादी, जोझफ पोनार. ह्याच देवाच्या प्रवाद्यान आमच्या सोर्गीच्या बापा विशीं आमकां सगलें उगडापें करून दिलां. मोगाच्यानो संवसार बापाक वळखना अशें सांगता तें देवाचें उतर आमी आदींच पळयोवन जालां. पूण हे बरे खबरेच्या दुतान जोझफ पोनारान देवाक कितें आवडटा आनी कितें आवडना, देवाची कुशी कितें आनी ताच्या भुरग्यां खातीर आसलोली ताची येवजण कितें ती उगडापी केल्या. सोर्गीच्या बापाचे सगले आवडे आपल्या भुरग्यां पासत आसलोल्या ताच्या मोगा आनी हुस्क्या विशीं ताणें देवाच्या उतरांतल्यान कोडीत करून दिलां. हो बाप आपल्या भुरग्यांक भेट दिवंक येता म्हूण ऑफिशियली जाहीर केल्लो तो तोच ओजारांनी वर्सां उपरांत आपल्या भुरग्यांचो मोग करूंक, तांकां वेंगेंत घेवंक, तांकां उमो दिवंक, तांची सगलीं मोगाचीं उतरां आयकूंक आनी तांचे सांगाताक सोंत सूख तो येता. पळयात, ह्या बापाचो भेट दिवचो वेळ लागीं पावला. आमच्या बापाची अपेक्षा आखरेक पावूंक येता त्या वेळांत आमी पावल मारतात. देखून मोगाच्यानो बापाच्या ह्या अपेक्षेचें दूख आनी मोल आमी वळखूंक घेवंक जाय. आनी सगल्यांकून गरजेचें म्हणल्यार ही अपेक्षा केन्ना सोंपता त्या वेळाची आमकां खबर आसूंक जाय. हो वेळ बेगीन येवचे खातीर देवाच्यो येवजण्यो आसात त्यो आमी समजून घेवंक जाय. अशे तरेन आमच्या सोर्गीच्या बापाक मेळूंक आमी आमकांच तयार करूंक जाय. पयलो कोरिंथकारांक 2:9. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, देवान आपणाचो मोग करतल्यांक
तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. आपल्या भुरग्यां खातीर देवान जें तयार केल्लें आसा ताचे लागीं सोर करीत जाल्यार सैतानान ह्या संवसारांत तुमचे मुखार दवरलोलें सगलें तें कितेंय आसूं वो कितलेंय व्हड आसूं तें सगलें कांयच न्हय. आमचे कडेन आसा त्यो वस्तू फकत थोडोच वेळ उरपा सारक्यो आवडे जावन आसा. पूण देवान जें आमचे खातीर तयार करून दवरलां तें सासणीक दायज वो विनाशी जावन आसा. मोगाच्यानो आमकां सगल्यांक खबर आसा की ह्या संवसारांतलो लोक आपल्या भुरग्यांक सगल्यांत बरें आसा तें दिवंक प्रयत्न करता. अशें जाल्यार आमचो सुर्गीचो बाब जो कितलो बरो तो आपल्या मोगाच्या भुरग्यां खातीर कितलो म्हूण अदीक चड कोश काडटा आसतलो न्हय. कारण अशें बरयलोलें आसा, तूं जेर विस्वास दवरता तांचे खातीर तूं करताय तशें खंयच्याच दुसऱ्या देवान केल्लें कोणेंच आयकूंक ना, कोणाच्याच कानार तें पडूंक ना, कोणेंच तें दोळ्यांनी पळोवंक ना. एक बाप जो आपल्या भुरग्याची वाट पळयता, एक बाप जो आजून पर्यंत आपल्या भुरग्यां खातीर कोश्ट वावूर करीत आसा, तर देवा बापाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलोलें दर एक उतर पूर्णतायेक पावचो वेळ आयला. देखून मोगाच्यानो तो कितलो वेळ पर्यंत आमची वाट पळयत आसा तें समजून घेवंक आमी ताच्या मोगान भरूंक जाय. आमचो बाप ज्या सगल्या पासत वावुरला ताची फळां आमकां फावो जावचे खातीर आमी आमचीच तयारी करूंक जाय. कारण आमच्या सुर्गीच्या बापाक मेळूंक आमकांच तयार करचे पासत आमी खूब कोश्ट करूंक गरज आसा त्या काळांत आमी जियेता. आनी हाका लागून बापाची अपेक्षा आनी दूख समजून घेवंक आमी पावूंक, तशेंच आमचो सुर्गीचो बाप ह्या पृथ्वीमेर येता तेन्ना ताका स्विकार करूंक आनी ताचे सांगाता सासणाक वस्ती करूंक आमी तयार आसचे पासत ताची कृपा आमच्या काळजांत व्हांवूं दी म्हूण हांव मागतां. देखून आमी बापा लागीं मागुया. आबा बापा, आमी तुजे सोरशीं परतून येवचे पासत आमचीं काळजां तुजे सोबें ओडून येवशी